सोमाराक केळशी चर्च हायस्कुलान जिओ टॅगिंगच्या वापरान झाडां रोवपाच्या मोहिमेचे उक्तावण बाणावलीचो आमदार वेंझी वेगस हाणें केलें. ह्या प्रकल्पा खातीर 2500 रोप हाडल्यात. येता त्या 10 दिसां भितर केळशी, कारमोणा, बाणावली, ओर्ली, वार्का, कोलवा आनी सुरावले हांगच्या हायस्कुलांनी ही मोहीम सुरू करतले. एका वर्सा उपरांत ह्या रोपांची लागवड पळोवन खाशेली इनामां भेटयतले. सैम संवर्धन करतना तंत्रगिन्यानाच्या वापरान हे सदांकाळ चालू उरचे असो हावेस ताणें उक्तायलो. ह्या सुवाळ्याक DYSP IPS मिस्टर शुभेंदू आनी PSI अजित वेळीप हाजीर आशिल्ले. अशा तरेची मोहीम गोंय सरकारान आमच्या राज्यांत सगळे कडेन घडोवन हाडची अशें वेंझीन आवाहन केलां. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आज प्लांटेशन ड्रायव्ह विथ जिओ टॅगिंग आनी विथ QR कोड. सो आज 9th आनी 10th भुरग्यांक आमी जिओ टॅगिंग करपाक शिकयतले. द होल आयडिया इज दॅट वी हॅव गॉट एज ऑफ टुडे 2500 सॅपलिंग वीच आर केप्ट रेडी. इन द नेक्स्ट 10 days आमी कावेलोसीम, कारमोना, ओर्लीन, वार्का, बेनावलीम, कोलवा आनी सुराले हे इस्कुलांनी वयतले. आमकडे 2 हायर सेकंडरी आहे, दोन्ही हायर सेकंडरी वयतले. आमगेली जी टीम मेंबर आहे गांवांतले ते वचोन हे झाडां खबर घेतले, खंय रोयले ते काळजी घेतले आनी हे प्रोग्रामान तेमकां एक प्रायज आसतलो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भुरगीं पार्टिसिपेट जाले हे प्लांटेशन ड्रायवाक, जे कोणागेर हेल्दी प्लांट आहा ते हेल्दी प्लांटाक वी वील गीव विलेज वायज एक मोटिवेट करपाक एक प्रायज आसतलो इनिशिएटीव असो. आनी प्लस जितली प्लांट जी हू कूड सर्वायव, जी मरो नाय, म्हाका दिसता तांकां एक एन्युअल एक सर्टिफिकेट अशी वी वील इश्यू अ सर्टिफिकेट. सो वी आर मेकिंग दी जनरेशन अहेड अवेर ऑफ फ्युचरिस्टीक वे of planting, saving environment and with digitalization. And we welcome the Goa government to invite us and to observe this kind of a practice all over Goa. This is a pilot project. Maksud pilot project going for Warpacho Makitcha.